मोगाचे न्हू तुमकां समेस्तांक हर एक दीस आमी भक्तीन मनशा लदीनेंतलो सर्गींग इतले रानये ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक माया मोगाचो स्वागत मागता. मोगाचे न्हू पापा पियूस 12व्यान 1950 इसवेंत सर्गींग इतले रानये हे डॉग्मा वा पवित्र सभेन परगटले अधिकृत सत म्हणून अशें पासारले. मेरी having completed the course of her earthly life was assumed body and soul into heavenly glory. म्हळ्यार मोरयेन हे संवसारी जिवीत संपयलेंच तिका कुडयेंतलो समेत सर्गींग घेतलें. हातून ती जावन सर्गाक गेल्ली न्हय तिका सर्गाक व्हेलें. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन जेजूचें स्वर्गारोहण आनी मोरयेचें स्वर्गावरण. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो हेव्या हें सत 1950 इसवेंत परगट केल्लें जाल्यार आदी तावन म्हणजे 5व्या शतमानांतावनच हें सत लोक मानून आयिल्लो परगटून आयिल्लो आनी मोरये मायक कुडयेंत समेत सर्गार घेतिल्लें म्हणली फातयेनी त्या दळा तावनच देंवन आयिल्ली. देखून मोरये मायाची कूड आनी आत्मो ही सर्गा कशी गेली म्हणलें साबार सवाल आमच्या मतींत आसा. ती आमचे बरीच ह्या संवसाराची तिची कूड ह्या संवसाराची जेजू बरी सर्गार तावन आयली न्हय तर आमची कूड मेल्ल्या उपरांत मातयेंत माती जाता. पूण मोरयेची कूड तशें जावंक देवान सोडूं ना. कित्याक कीर्तन 16 वाक्य दांत म्हणटा तूं म्हजो आत्मो पाताळान सोडचो नाय आनी तुज्या भक्तांक पोंड पळोवंक दिवचो नाय. हाचे तान आमी समजून घेवंक जाय. मोरी आमचे बरीच मेली पूण तिची कूड मात्र पोंडांत देवान कुसोवंक सोडूं ना. मोगाचे न्हू हाका कारण आसा. जेरेमिया प्रवादी अध्याय 1 वाक्या 15 म्हणटा आवयच्या कुशव्यांत तुका रसचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली. जर तर आवयच्या कुशव्यांत रसचे आदींच देवाक आमची वळख आसा. देखून सांत अन्नाचे उदरी देवान मोरयेक रसचे आदींच देवाचें योजन तिचे थंय जारी जावंक आराम जाल्लें. देखून रसचे आदींच तिका पवित्र म्हूण देवान लेखिल्लें. पातकाचे खंयचेंच खत तिका लागोवना. देखून बडवो येता आनी मोरयेक म्हणटा नामान कुरपेन भरलेले. जल्मांत तावनच देवाची कुरपा तिचे थंय बरोवन उमतताली. आनी आमी कितें आसल्यार संवसारी मनीस देवान दिल्ली कुरपा परत परत होगडायत हांव. पूण मोरयेन केदींच ती कुरपा तिणें होगडावना मोगाळ भावन आनी भयणीनो. देखून देवान तिची कूड माती जावंक सोडूं ना. आतां पयलीं आमी नियाळ्ळें उतर जावन आसा सर्गींग घेतले रानये. हें म्हणटा आसतना जेजू सर्गार सोडून गेलो मोरयेक सर्गींग घेतलें. दॅट डिफरन्स बिटवीन एसेन्शन एंड एझम्पशन हे दोन संगती आमी नियाळ्या. जेजू सर्गार सोडून गेलो आनी ख्यात देवशास्त्री म्हणटा फुलटन जेशीन जॉन चॅप्टर 6 वर्स 38 हांव सर्गींत हांव देंवन आयलां. देखून खंयतावन हांव देंवन आयलो थंय हांव फाटीं वेता. सोंप्यान अर्थ करचे तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो एक मनीस परगांवांत वावर करता. तो ताच्या घरांत हांव थंय गेला वावर करूंक. फाटीं येवंक तो ताच्या घरा फाटीं येता. ताका हांवें सरबराय नाका स्वागत करूंक. दुसऱ्यान सांगचें जर एकलो सकाळीं कामाक वेता सांजेर फाटीं येता आसतना काम मुगदून फाटीं येता आसतना कोणी ताका स्वागत करूंक रावचें म्हणून ना. जेजू सर्गार तावन देंवन आयलो. पुनर्जीवन जाल्ले उपरांत तो सर्गार सोडून गेलो म्हणजे ताका कोणीय स्वागत करूंक थंयसर रावची गरज ना.
तो सर्गार सोडून गेलो, हक्कान थंय गेलो. देखून सर्ग ताचें घर, शाश्वत घर. मग कशें न्हू, मोरयेमायक तशें न्ही. ती सर्गार तावन देंवन आयिल्ली न्ही, ती ह्या संवसाराची व्यक्ती. तरी तिच्या पवित्रपणाक लेगून तिका सर्गार तिच्या पुतान तिची कूड माती जायनाशें उबारून व्हेली. आनी फुलटण जेशून भोव बऱ्यान म्हणटा, थंयसर तिका स्वागत करूंक देव बाप, जेजू क्रिस्त, आंज बडवे, सक्कड सांत भक्त थंयसर आसले. देखून तिका वर्त्या दाबाजान थंयसर स्वागत केल्लें. देखून सर्गी घेतले रानये म्हणटा आसतना ती सर्गार तिच्याच सक्तेन सोडून गेल्ली न्ही, तिका सर्गी व्हेलें. लूक चॅप्टर 24 वर्स 51, ॲक्ट्स चॅप्टर 1 वर्स 9 म्हणटा, ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताच्या दोळ्या मुखा वयलो एका कुपान लिपयलो. जेजू ताच्या सक्तेन सर्गार सोडून गेलो. मोरयेक तसली सर्गार सोडून विची तसली सकत नातल्ली, ती कलती जाल्यार ती कुरपेन भरलेली. देखून आज तिचे गर्भांत जेजूक, देवपुताक तिने जागो दिल्लो. देवाचें उतर तिचे थंय आसली, देवाची कृपा तिचे थंय भरून उमटताली. देखून तिची कूड माती जायनासतना उरली. पळया, जायते सांत भक्त ह्या संवसारांत आमी पळयता, तांची कूड कुसोवना. देवान तांची कूड कुसोवंक दिवना. कित्याक देवाचें उतर परगट केल्ली, देवाची महिमा तांच्या जिवितांत तांच्या कुडींत परगट केल्ली व्यक्तीची कूड अजून देवान एक महिमा लोकांक परगट जाय म्हणल्या कारणा खातीर कुसयनासतना उरयल्या. आनी ती पळयत आसतना आमकां अजून देवाची महिमा धर म्हूण दोळ्या मुखार दिसता. तशेंच मोरयेची कूड देवान कुसोवंक दिवना. कुडयोत्म्या सुमेत ती सर्गार केली. देखून हें सत नियाळ्ळें आमकां. मोरी माय सर्गार थावन हर एक दीस पावता. आवय सारको आदार परतल्याक आमकां ती केदींच सांडची ना. देखून मागीर आमी भगवंती देवाचे माये आमो पासून विनंती कर, क्रिस्तच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर. आमेन.